विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांके मिगेलो मोगाचो नमस्कार. आयचे अध्याय मन दिवन आयकुचे, मनान आयकुचे. इंग्लिशान दोन शब्द आसा, हियर आनी टू लिजन म्हणून. हियर म्हळ्यार आयकुचे. आता आमी कसं काम करता आसतना लागीं घरकडच्याले उलोवचकी आनी रस्त्यार वच्ची बसाचकी आनी भायर गेले तसो चेडू आलगलाटकी कसं की आयक पडता आसता, आमगेले कान्ना पडता आसता. ताजे दिकड आमगेलें मन वचून आसना. कित्याक म्हळ्यार आमगेलें मन तें आमकां सांगून आसता तें आमकां आवश्यकत नातील विशय ह्यो म्हणून येता. संवसारा भितर आसले मागीर एक सुतमुत आशिल्ले शब्द कांय पण येता आसता जाल्यार आमी ताका मन दिनाची, ताका बरी आयकुचें. जाल्यार घरा भितरी कोणी आमगेले उलयता आसतना, एके चेडवान आमगेले कसं सांगतना, एका मालगड्यान कसं सांगतना आमी मन दिवन आयकुचें म्हणजे एक आसता. आतां कोणीय कसं आमगेले सांगता आसतना आमी मन दिवन आयकनाशी मदें मदें आमी उलयता गेली म्हण जाल्यार एक तांकां तांगेले मनांत उलय सगळें सांगूं जायना. दोनीचे आमगेले अभिप्राय आमी पुरा आयकून तरी कडेर दिल्यार ताका एक चड मोल आसता. आमी अभिप्राय दिवचे मुखार तांगेले आयकनाशी आमगेले आमी सांगता गेले म्हण जाल्यार ताजे अर्थ कसो जाल्यार आमी बुदंत म्हूण दाखोवन घेवचे. तुगेले समस्ये आमकां अर्थ जायनाशी आमी ताका पर्याय सांगचे म्हण जाल्यार आमी ते हान्निवे व्हडले ज्ञानीवे. कसनय असो आमी मन दिवन आयकुका. कोणी एक कोणा लागीं एक विशय सांगता ती म्हण जाल्यार आयकतल्या वयरी तांकां मस्त विश्वास आसता. हे मनीस हांव उलयलेले आयकता आनी अर्थ करून घेता म्हणून एक विश्वासारी तांणी प्रितीरी आमगेले सांगचे येताची. तेन्ना आमी कसं की काम करताची, एक हें करताची त्या करताची आयकल म्हण जाल्यार तांगेले त्या गंभीर विशयाक आमी अवमान केल्या वरी जाता. कितलेकी पंता आमी भायर दुखून घरा आयले सदना आमगेले चेडवान धांवन येवन अम्मा आज स्कुलान कसं जालें गो तसवें म्हूण सांगतना आमी हां सांग म्हणटा आमगेले कसं की काम करता गेले म्हण जाल्यार कडेर आमी आमगेले मनान निमगेले म्हण जाल्यार ते चेडवान आमकां कसं सांगिल्लें म्हूण आमी आयकल म्हण जाल्यार आमी आयकून आसनाची. ताका बरी हियर आमी बदच सांगता जाल्यार तांकां उलोवच्या मात्र अवकाश दिलेलो आमी आयकल ना. ती आयकल जाल्यार ते चेडू कसं सांगता, तांचो तागेले भावनी कसं आसा, तांचो दुख्ख कसं आसा, तांचो कश्ट कसं आसा म्हूण मन दिवन आमी आयकल जाल्यार आमकां अर्थ जाता आशिल्ले. कितलेकी विशय आतां एक संगीत असो आमी मन दिन अशें आयकल म्हण जाल्यार आमकां तें करकर जावच्या पुरो. आमकां करकर मात्र न्ही, आमगेले वट्ट आशिल्ल्यांक आमगेले करकर तांकां करकर जावच्या पुरो, तांकां आयकूच मन आसच्या पुरो. आमी तें संगीत आमी संगीत की आनी की नाटक की आमी सम कान दिवन आयकनाशी आमी आमगेले इतल्यान कसं की मोबायल पळोवचें की कोणा लागीं उलोवचें सकट केलें म्हण जाल्यार आमगेले वट्ट आशिल्ल्यांक एक तोंदर जावच्या पुरो. तें देखून खंयचेची आमकां कसं आयकुका तें आमी मन दिवन आयकुका. मन दिवन आयकल्यार आमकां तांत तितले विशय मेळटा. त्या विशयांत सत्यासत्यत कसं आसा, त्या विशयाक गंभीरत कसं आसा, त्या विशयांत कसलो आनंद आसा, त्या विशयांत आमकां संतोष कसो आसा, त्या विशयान आमी शिकची कसं आसा हें पुरा कळका जाल्यार आमी मन दिवन आयकुका. मन दिवन आयकल्यार मात्र आमकां आयकुचें साध्य आसा, अर्थ करून घेवचें साध्य आसा. आमी सान आसतना आमकां चेडवांक बसकारान आमगेले आम्मा सांगता आशिल्ली, आयक रे तूं पुता सांगता तुका कथा, लोकय सर्वय व्यथा दूर करची म्हणून. आयक रे तूं पुता, आयक देवा हांव कसं सांगता म्हणून आयक. लोकय सर्वय व्यथा दूर करची, सगळाली सर्व व्यथा दूर करचे एक हांव
तुका रामायणा काणी सांगता म्हणून त्या पद्यान अम्मान आमकां सुश्राव्य जावन सांगतना आमकां कितलो अर्थ जाता की आयकत सोडता की गतना जाल्यार त्या अम्माल मधुर स्वर आमकां आयकतना आमकां त्या कडेन कान दिवन आयकया म्हण दिसता. कितले पंताक आमगेल चेडवा बोळका वयतना पांयार न्हिदकारा न्हू मिगेल दिकर तांगेलें तोंड दवर न्हू आयक रे तूं पुत्ता सांगता तुका पद करता हें पद सांगतना ते चेडवान आयकुचें म्हणून गळ अशी वयर करून म्हाका पळयतना म्हाका बोळ वचा सुलभ जाता आशिल्लें. सुलभ जाता आशिल्लें कित्याक म्हणल्यार ते चेडाले आयकुचें स्वभाव आमगेले सायड आसता आशिल्लें. ते आयकत आसता आशिल्लें, ते हातपाय मारता आसता आशिल्लें, पुर्र करता आशिल्लें, सकड करता आशिल्लें जाल्यार आयकत आशिल्लें. आमी ते आयकत आशिल्ले निमित्त आमगेले कानार ते पडत आशिल्ले निमित्त आमकां ते मना भितर वता आसता. मिगेल घर कृष्णा मठाले आशिल्लें. कृष्णा मठाले आशिल्ले तेन्ना सांजवाल केन्नाय पालया च्युत आयक पडटा आशिल्लें. त्या दुखून आयकून 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 म्हाका ते कितले घंटे सांगता ती ताजे श्लोक ताजे नॅक्स्ट कसन सोल्लो हें पुरा म्हाका कळटा आशिल्लें. इत्या म्हळ्यार हांव आयकत आशिल्ली, कान दिवन आयकत आशिल्ली. कितले कीची व्हडड्ड मनशाले हरिकथा प्रवचन सकड आमी आयकतना कान दिवन आयकल म्हण जाल्यार आमकां तांचो मस्त विशय मेळटा. अशी आमी एक बसून वेळ काडची म्हण जाल्यार ताका आयकूच मनाची. कितले की जनाक दोनी कान आमगेले आयकुच्याक जावका आसता. दोनी कान कित्याक म्हळ्यार आमकां तांणी कसले सलहे सुचने दिवका म्हणना आमी चंद करून घेवन बसून तूं सांगिल्लें आयकल्यार पुरो. कितले की प्राय जाल्ल्यांक तांकां कसले सलहे सुचन नाका, तांकां कसले नाका, तुका जवाबय नाका. बसून तांणी सांगता ती आमी आयकतना वई वई म्हणटा बसल्यार पुरो. जाल्यार आमी आयकूच म्हणा मन दिवन आयकूं का म्हणची तांगेलो आशा आसता. मदें मदें तांणी केलो निमगिता ती कळवे तुका म्हणून. तेन्ना आमी ताका जवाब दिनी जाल्यार तांकां मस्त बेजार जाता. इती खातीर आमी तांणी उलयलें व्यर्थ जाल्लें म्हणून. तशी आयकुच्यान तूं एक आनंद आसा, आयकुच्यान तूं एक अनुभव आसा, आयकुच्यान तूं एक पाठ आसा. लागीं घर कडेन कसं की लढाय जाता आसतना आमी आयक पडटा आमकां कसं की लागीं घर कडेन व्हड गलाट जाता सभा म्हणटा ती तेंची लागीं वचून कान दिवन आयकल म्हण जाल्यार कसं खातीर लढाय जाल्या कसलें कितें आमकां पुरो विशय कळटा. आमकां ते अगती ना म्हणल खातीर आमी ते कान दिवन आसनाचे एके आमकां पुरसोत ना म्हणल खातीर. कितले की पण ताका येद्रा बशिल्ल्यांनी उलयलेलें 2 सिटां मागशें आशिल्ल्याक आयक पडटा काय इत्याक ताणें तें गमन दिवन आयकलें निमित्त आमी लेखून आसता ती आमी एक सभेर उलयता आसता ती कोण आयक पडटा आमगेले इतल्यान आमी उलयता आसता ती म्हणून ना कान दिवन आयकतली. कितले की जन आसा ती तांकां ते स्वभाव आसता. तूं फोनार उलोवं, तूं अशी उलोवं, तूं उलयता असो एके तूं खंयचे गुर्ताचालोट उलयता असो तूं उलयलें कसो विशय कसं न्हय कितें म्हणून तांकां सम आयक पडटा. कित्याक म्हळ्यार तांकां आयकूच अभ्यास आसा. आमी अशींची कान्ना शब्द पडटा चेडूं खेळता आसता ती थंय कसं की एक जत्त आसा कसो जत्त आसा म्हणचे एक आमी मना दवरून घेवन एक पळयलें म्हण जाल्यार खंडीत जावन आमकां त्या विशयान तूं संपूर्ण माहिती मेळटा. कितले की पंता म्हणचे आसा कसं की सांगता आशिल्ली गो ती हांव येताना कसं म्हणत उडगासा येना उडगासा येना न्ही तिणें सांगिल्ल्याक आमी कान दिनी. तिणें सांगिल्लें तेन्ना आमी सम कान दिनी. कान दिलें जाल्यार आमकां तो विशय विसरना आशिल्लो आमकां उडगासत आशिल्लो. आनी केलो जाणां म्हणटा आसा आय एम ए व्हेरी गूड लिजनर म्हणून कांय ना. आनी म्हणची मात्र तांणी कोणालेंय कसं न्हय आयकनाची. कसं न्हय आयकल म्हण जाल्यार तांचे लास्ट एक डिसिशन फायनल स्टेटमेंट तांणी सांगिल्लें वय म्हणचें तांगेले मना आसता. पुराय जन बुदवंत आसता ती
त्यांनी तांगेल कष्ट सांगताना, तांगेल दुःख सांगताना, तांगेल संतोष सांगताना कशी त्यांनी ऐकू का म्हणून आश पावता की तशी अनेकलोय तशीच तागेलो अनुभव सांगताना अनेकलो कान दिवन ऐकू मी गेले म्हणल जन ह्या विशयान तूं प्रतिस्पंदन करो म्हणजे आशी प्रति एकल्यांकय आसता. प्रति एकल्यांकय त्या आश आसतना आमी ताका तागेले विश्वासाक तागेले आशेक तागेले एक भरवसेक आमी उद्दा घालची का आमकां निता करूं नजा. इत्या म्हळ्यार आज प्रपंचान तूं एक मनशा वयर विश्वासू एक मनशा वयर हागेले आमी कसं सांगीत म्हणजे एक मना एक भावना येवचे भारी अप्रूप. आयचे हे दिसान तूं कोणी कोणाकय विश्वास करची दीस ना. प्रति एकल्यानी तांगेले मात्र तांणी पळोवंक येवचे. तसल कडेन आमगेल अंतरंगा विशयी आमी अनेकल्याले सांगता ती तांणी आमगेल विशय आयकता ती कान दिवन आयकता ती ताका एक स्पंदन करता ती म्हण लेखचेस पळय तें निजावन एक व्हड मन अत्यंत व्हड विश्वास आमी आयकूच पुरा आयकून आमी जाय जाल्यार ताका 2 सेरसून आनी 10 जनांले आमी सांगचेच पळय ताका आयकूच म्हणा ती ताका प्रसार करची म्हणटा ती. आयकुया चेरडान रडताना आयकुया ते कसले रडता म्हणजे कळटा. चेरडान रडची नमुन्यारीची आवसू कळटा ताका पोट्टा बुकेल्या म्हणून ती आयकता कान दिवन आयकता. बामणान कारार येताना तिन्नी माळयेर आशिल्ली बायल मनशेक मिगेल बामूण आयलो म्हण कळटा. कित्याक म्हळ्यार ती आयकता. मिगेल बामणाल कारा शब्दू आयल की म्हणून गमन दिवन आयकता. ताण सकल बीग गेल्यार तिका 4 माळयेर कळटा ताण बीग गेल्ले ते शब्द मिगेल बामणाल काराच्यो म्हणून. नाका सकाळीं बेल्ले जाताना आमकां कळटा हें दुदाचें आयलो वो पेपराचें आयलो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमगेलें गमन ते कडेन आसता. कितले की पण आमी कुकर दवरंगे न्हू एक 4 विजल जाल्यार ऑफ करी तें म्हूण सांगून वचून आसा ती तांणी आयकता ती जाल्यार गमन दिवन आसना ती केलो व्हडलो शीत आशिल्ली पॅच जावन आसता एक कुकर विजल काण 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 करपून आसता ताका म्हणचे कान मात दिलेलो आयकलेलो ना आयकलेले गमन दिनी आशिल्ले. अशी कितले की विशयो आमी आयकताची ताका गमन दिनाची कान दिवन आयकनाची. एक डॉक्टर लागी एक रोगीन गेलेले तेन्ना ते डॉक्टराले तागेले कश्ट पुरा सांगताना ते डॉक्टरान बैसून आयकल म्हण जाल्यार रोगी अर्द हुशार जाता. तेशी डॉक्टरान कान दिनशी तागेले इतल्यान कसं की बरयताची हे टेस्ट करी ते टेस्ट करी ते पुरो रिपोर्ट घेवन यो म्हूण सांगली म्हण जाल्यार अय्यो हांव हुशार जाता की ना म्हणजे एक अविश्वास मना येता. डॉक्टराले वकिलाले मुख्य काम कसं म्हळ्यार येद्रा बशिल्यांनी कसं सांगता ती ते कान दिवन आयकुचे. कित्याक म्हळ्यार एक संकटाक विंगड विंगड नमुने चिन्ह आसच्या पुरो. एक सांगता चिन्ह एकले आसल्यार म्हाका आसल्यार तुका ना आसच्या पुरो तुका आसल्यार ताका ना आसच्या पुरो जाल्यार ते चिन्ह ना म्हण सदन तांकां तो रोग ना म्हण न्हय नवे ताजे बदलाक कान दिवन डॉक्टरान आयकल म्हण जाल्यार रोगीक दिसता ह्यो डॉक्टर कितले चंद करून मिगेल पुरा आयकला बा खंडिता हांव हुशार जाता. ते विश्वासू ते भरवसे मनशाक हुशार करता. मागीर जावचें आशिल्लें कसं नास की तें जेवचें तशी वकिलांनी पुरा बैसून आयकल म्हण जाल्यार कितलो संतोश जाता. कितली की पंथा आमगेलो आत्मी आमगेलो तो बैसून उलयता ती आमकां तो विशय नाका खंडिता तो विशय नाका आमकां जाल्यार तांकां तो विशय मस्त व्हड जावन आसता. तांणी आमगेलें सांगून घेवका म्हण लेखून आसता ती आमकां ते क्षुल्लक जावन दिसच्या पुरो जाल्यार कान दिवन आयकले निमित्त आमकां तांचो कांयपणी एक परिहार की एक संतोष की एक कसले एक विशय की मेळ्ळो पुरो. कान दिवन आयकुया. प्रति एकल्यांक व्यक्तिगत जावन आत्मगौरव मस्त आसता. आमी उलयलेलें कोणी आयकता नांची आमगेले उतरां मोल दिता नांची आमी अशींच कसं की बडा बडा उलोवन येवचे म्हणजे मन आयलें म्हण जाल्यार तांगेल्या आत्मगौरवाक मस्त कुंद येता.
त्या देखून आमी सकरापशी व्हड जावन एक मनशाक गौरव दिवका जाल्यार तांणी उलयलेलें आमी आयकूं का आनी आमकां कसं दिसता तें प्रामाणीक जावन तांकां सांगता. आयकूच वरेन एक आर्ट. आयकताना आमगेलें सजेशन दिवचें ताका आर्ट म्हणाचें. ताका आमगेलें हेग्गळीक आमी दाखोवचें म्हणटा तें. आमगेलें सजेशन नाका तांकां आयकूचें आसल्यार पुरो. कितले गी पण ता चेडूं धांवन येवन आम्हाले म्हणटा ती, आमा म्हाका भंय करता. कसो भंय? कसो म्हूण कोत्ता म्हाका भंय करता म्हणटा ती. तेन्ना तें आवसून त्या चेड्याक फटोवन धरून पांयार बसकारांक घेवन एक फटोवन धरून कांय भिवू नाका, हांव आसा तुगेलो तो. आम आस न्हय म्हळ्यार गो ते देवस पळय, देवस कांय भिवचें ना म्हूण सांगलें म्हण जाल्यार त्या आयकलेल्या चेड्याक 10 हस्तेचे बल येता. कित्याक म्हळ्यार मिगेल उत्तर मिगेल आम्मा आयकलें, मिगेल आम्माक मिगेल कश्ट कळ्ळा तें म्हूण त्या चेडा अर्थ जाता. तशी प्रत्येक मनशांकय कोणी आमगेलें उतर आयकलींची, आमगेलें उतर तांकां अर्थ जाल्ला म्हळ्यार एक नमुने आत्मीय भावन येता. कित्याक म्हळ्यार एक कश्ट म्हळ्यार एकल्या एक न्हय. कश्ट म्हळ्यार पुराय जनाकय ते कश्टची. तिका कांय व्हड न्हय बा, ती घटमुटेच म्हण लेखची न्हय. ती काय तिगेले प्रमाणार ते कश्ट मस्त व्हड आसा पुरो. जाल्यार ते कश्ट परिहार करची ताकत तिका देवान दिवन आसा पुरो. शिवाय कश्टची. त्या देखून आमी आयकूचे एक अभ्यास करून घेतल्यार आमकां प्रपंचांतून अनेक विशय कळटा. असल मस्त कडेन जगता, आमगे ते मात्र न्हय मस्त कडेन जगता. हाका एक परिहारय आसा. हे परिहार कसो न्हय तांणी कशें केला तशें सुललीत जावन जेवका म्हणचें आमगेले मना येता. इतलें जालें मागीर आनी कसो जेवका. केन्नाय एक चेड्याक एक आम्मान कशी आयकूं का म्हण आश आसता की कितलें की पंता घरकड आशिल्ल्यांक अयो आमगेले घरकडची बैसून आमगेलची काय आयकूं अंत बा म्हण दिसल्यार ना. एक 2 कान जाले निमित्त तांगेले हृदया भितर आमकां कितलो व्हड स्थान मेळटा. नाका हुशार नातिल्यांक आमी पळोवच्या वता ती तूं कशी आस तूं म्हण निमगिता ती. आमी कसं नाही करूं जायना तांकां. आमी डॉक्टर वे, आमी नर्स वे की तांगेलो आमकां सगळो दीस बसया जात वे, कांय ना. आमी वेलेले एपल आनी ऑरेंज तांकां जाय वे. तूं कशी आस, आतां कशी आस तूं दुखूण जाल्या वे म्हूण इतलेंय निमगे ती तांगेले मनांत कितले पुरा शब्द भायर येता पळयाची. अयो देवा त्या दीस म्हाका अशें जाल्लें, त्या दुखून अशें जाल्लें तशें जाल्लें. ಒಟ್ಟಾರೆ तांकां तें सांगच्याक आयकतले जन जावका. आमी पळोवच्या गेले मागीर 2 अक्षर तूं कशें आसा म्हण निमगुच्यान तूं आमकां सने नश्ट ना न्हय. केलो वेळाक ते न्हिदलेले मानशार न्हिदलेलीं म्हणटा ती न्हिदोन फूर जावन गेलो गो, तुका पुरसत आसल्यार एक अर्द घंटे येवन बैस म्हूण. आमी अर्द घंटे घरकड न्हिदो न्हू, एक कोणा लागीं फर्डी मार न्हू, एक फोनार उलोवन काडला वेळ न्हय. तो अर्द घंटो अनेक मनशांक आमगेले निमित्त एक संतोष दिता म्हण जाल्यार आमगेले निमित्त तो एक अर्द घंटो सदुपयोग जाता म्हण जाल्यार खंडीत जावन आमी ते वायट करनाशी अनेकला लोट बैसून तांगेले कसने आयकल्यार खंडीत जावन आमी देवाल सेव केल्या म्हणकेची. आयकुया केलो वेळा कामाची आमकां तांणी काम केलें समजाय न्ही, हांगा झाणी थंय पुशी न्ही, ते आयदन घाशिल्लें समजाय न्ही म्हूण दिसता. एक दीस आमी तांगे लागीं तूं कितलें घरा काम करतास, तुका ಒಟ್ಟು कितलें सांबाळ मेळटा, घरकड वचून तुगेले घरा काम कशें करता तूं म्हूण एक दीस पुणी आमी आत्मीयार उलयलेलें आसा की तांगेलें आयकलेलें आसा की आमकां आमगेले घरा काम जालें आसाय, आमकां आमगेले घरचीं काम जालें आसाय. तांणी कसो न्ही जेवना आम कसो करो आसा. आमकां कशें आमगेलें म्हणचे एक विशय आसा की तशी तांकांय तांगेलें म्हणचे एक विशय आसता. थंय प्रिती म्हणजे मस्त व्हड जाता. त्या देखून प्रिती येवका जाल्यार 2 उत्तर आयकुया. केल्या वेळाक आनेकले आमगेले वेर मस्त बेजार जाता.
सांगनाची इत्या म्हळ्यार आमगेलो न्ही तुमगेलो संबंद वायट जाता म्हण लेखून सांगनाची जाल्यार पदे पदे तशी जाता आसतना एक दीस सांगता म्हण दिसता पदे पदे हेंची जावत जाल्यार असल संबंद कसल्याक म्हण लेखून एक दीस सांगता ती सांगिल तेन्ना आमी ताका वर्णन करता वचची न्ही आमी कान दिवन आयकुया आमगेले निमित्त कसं चूक जाल्लेली आमी कसं कोर का आशिल्ले आमकां तांणी जावका जाल्यार आनी मुखार आमी कसं करूं नज्ज म्हणचे एक निर्धारा येवका जाल्यार सुरवेक आमी कसं केला म्हणचे आमी आयकुका आमी आयकुच्याक तयार ना आमगेले सायडा दुखून आमगेले मस्त ताका एक्सप्लेनेशन आस म्हण जाल्यार तांणी कसं सांगचें तांणी आमगेल्या दुखून दूर वचचें तितलीच त्या दुखून तांणी कसं सांगताची तें आयकुया बसार चेडल तेन्ना अनेक मनशान बशी फुडें म्हाका कांय कुडवना म्हाका एकेदो जाग दितुवें म्हणटना आमी आमगेलें सामान समीत पाया म्हणून दवर पांय पातलान बसले सदन व्हड जेन जायना ती तागेले कश्ट आमी आयकून आमी चिके सुदरसून वेल्ले निमित्त भारी एक आत्मीयार आमी आमगेलें प्रयाण करूं येता आनी एक हांव पळयलां मुंबयची रिक्षाची विंगड खंयचे गांवची रिक्षाची म्हाका गोत ना मुंबयची रिक्षाची आमकां अमकी कडेन वच्चें आसा म्हाका तें वच्चें आसा कळना म्हूण आमी तांगेले तरी सांगून तांगेले वेळ विश्वास दाखयल म्हण जाल्यार आमगेले एड्रेस आमी खंय वचका तांणी 10 जनांक निमून आमकां व्हरून पावोवचें काम खंडीत रिक्षाच्यान करचें आसलें तें मुंबयत त्या प्रितीरी आमी तांगेल्या उरलो न्हू भैया म्हण सांगून उलयले म्हण जाल्यार तांणी आमगेले इतलें आत्मीय जावंक आमगेलें काम करताची इतलें चंद करून आमगेलें गम्यस्थाना पावयता ती तांकां गोत ना जाल्यार 4 जनांक निमून आमगे जबाबदार घेवन व्हरता ती हाका कसं कारण हाका आमी सांगिल्लें ताणें आयकलेलें ताणें सांगिल्लें आमी आयकलेलें अशी प्रती एक कडेन आयकुचें म्हणचे एक अत्यंत म्हत्व विशय एक संगीत असो एक भाशण असो आमी त्या भाशणां वचून बसलीं मागीर वचून येता भशें आनी पारा 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 विंगड जनाल्या उरलोचें तें भाशण करतलें कशें दिसका भाशण आयोजन केलेलें कशें दिसका एका आमगेले वट्ट बैसून तें भाशण आयकुच्याक म्हूण आयिल्लें कशें दिसका आयकुया आमकां आयकुचें ना हांवें आमी उठान येवया एक संगीत कचेरी तशीची आमकां आवडना हांवें आमी उठान येवया आमी आमकां खंय आनंद दितकी थंय वचया पिन ड्रॉप सायलन्सारी कितले की जन आयकता ती कसल्याक तांकां तांत आवड आसा तांकां तांत खूश आसा त्या दुखून आमी मन दिवन आयकल म्हण जाल्यार मनान आमी एक आयकल म्हण जाल्यार खंडीत जावन त्या आयकुच्यानूय एक आनंद आसा शब्द शब्द न्ही शब्दा भितरी अर्थ आसा शब्द बरी शब्द मात्र न्ही अर्थ गर्भीत जावन आसा ते अर्थ आमगे मना वचका जाल्यार आमी हृदयान आयकुका हृदयान आमी ताका एक प्रतिस्पंदन करका अशें केलें म्हण जाल्यार आयकुचे अभ्यास भारी चांग आजी आमगेलें भाशण जावन सकयल येताना एक रस्त्यार खंय वता आसतना मॅडम तूं उलयलेलें आयकलींची आम खुशी जाता म्हण सांगतना तांणी मिगेल खातीर तितले वेळ दवरलो नव्हे मिगेल उत्तर आयकूच खातीर तितले वेळ दवरलो नव्हे हांव तांकां रुणी म्हण लेखता कित्याक म्हळ्यार अमूल्य समय एक बायल मनशेलें उत्तर आयकुच्याक तांकां गोत नातिल विशय कसलो ना आमकां आमगेले पुरा फुडलो उडगास करून दिल तुवें म्हण सांगची तितलें तांणी आयकली नव्हे बैसून ताजे खातीर हांव रुणी जाता त्या दुखून आयकुया कान दिवन आयकुया कान भर आयकुया मनान आयकुया हृदयान आयकुया प्रतिस्पंदन हृदयांतरा दुखून करुया म्हण सांगताची आयची मिगेले अध्यायू आयकुया लिजन टू लिजन म्हणचे अध्यायू हांगार बयता सकळांकय नमस्कार.